तन्वी सावंत हिणे सरपंच पदाचो राजीनामो दिल्ल्यान उपसरपंच दिव्या नायक हांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा कारापूर सरवणची ग्रामसभा जाली। पंचायत सचिव महादेव नायक हांणी फाटले ग्रामसभेचे इतिवृत्त सादर केले उपरांत ग्रामसभेक सुरवात जाली। मुख्यमंत्र्यान जाहीर केल्ल्या प्रमाण भाटकारशाही खाला आशिल्ली 1971 वर्सा पयलींची पंचायत वाठारांतली सगळीं घरां नियमीत करात अशी मागणी हे ग्रामसभेत फुडें आयली। ह्याच मुद्द्यावेल्यान मातशी वादावादी जाली। आमचे किती प्रश्न असले ते आमचे सोडले तसेच आमचे प्रश्न असले होते की आम्ही सोडले बरे कशी म्हणजे म्हाका एक सांग 1971 पयलींची घरां कित्याक रेग्युलरायज करचे डिमांड येयला जे मन सांगलेले आसा रेग्युलरायज जावची ती आमी आतां आमच्या ग्रामसभेक केली तेंचे घराचे घरापुरती तेंकां ती जागा तेंचे नांवार दिवची तेंकां घरा म्हणून ती आमी आयज घरां मांडलेलो आसा आनी ती आमी फुडें प्रोसिजर करतले। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।